A36, page 20. आमचो तुमो करताय आमचे मोने जेजू दाताय ओमो कोण दिवसागो आपले जिवीत तुका बेंदो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं इश्टानो आयज आमी हांगासर भोगतीन आनी भावार्थान बागेवन तांतुनीच्या पयल्या त्रेजेनांक वांटो घेवंक हे देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात दर एकलो आमी कुटुंबान जल्मता कुटुंबान वाडटा कुटुंब दर एकल्याक गरजेचो आनी हेच नदरेन आमी हे पुराय बागेवन तांतुनीच्या परबेच्या तयारेच्या दिसांनी त्रेजेनाच्या दिसांनी आमी कुटुंबाचेर नदर घालतले आनी पयलेच दिसा आमी देव कुटुंब हाचेर नदर घालतले कित्याक दर एकल्याचो कुटुंब थंय तावन सुरू जाता ह्याच देव कुटुंबाचेर नदर घालून आमी आमचें कुटुंब देव कुटुंबाच्या रुपकारा सारकें करूंक आमकां हो विशय उलो मारता पूण जायते फावटी घोडी आमचो कुटुंब देवा कुटुंबा सारको जावंक ना जाय घोडी आमी जे गूण देव कुटुंबान दिसती पडटा आमच्या कुटुंबान घोडी आमी वेव्हारान ते घालूंक ना हे वेळार देवाचें बोगसणें मागुया आनी काल तिका म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदा देवा आनी तुमकां पावून म्हणुया म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव हे बसोत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भोवान भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदा देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मेसाचें इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता सावियो रॉड्रिगीस ताचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन आमी सगलीं भोगतीन भावार्थान आयल्यान आमची दर एकल्याची मागणी इंतेसांवां घेवन कोण आपणाक भलायकी सोदता कोण आपणा भुरग्याचे देण्याक आशेता जिविताचो सांगाती सोदता नोकरी सोदता वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयल्यान आमचे आनी तेच भाशेन आमच्या भाव भयणांची इंतेसांव हे वेळार बागेवन तांतुनीच्या हातान घालून देवाक आमी उबारुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्यो बागेवन तांतुनी कोऱ्या भावार्थाचो शार प्रसूंगदार आनी गोरजेक आघातदाग असल्याचो तीर आसलो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सोम्या जपता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान
तोबिताच्या पुस्तकाची सुरवात. ही तोबिताची कथा. तोबीत तोबेलाचो पूत, हो आनान्यालाचो, आनान्याल आद्युलाचो पूत, हो गाब्रिएलाचो, आनी हो गाब्रिएल आसेलेच्या सोस्तीतलो आनी नेफ्तलाचे कुळयेचो. शाल्मांचेर आसेराच्या राजाच्या दिसांनी तेसबे थावन तोबिताक निर्वाशी करून हाडलो. तेसबे म्हळ्यार वयल्या गालिल्या प्रांतान. हाजोरा वयर केदेक नेफ्तेलाचे दोखिणेक, सेफेताचे उत्तरेक, मातशे ओस्तोमते वाटेन उरता. 50व्या दिसाचे परबे दिसा, म्हणजे 7 सातोळ्यांचे परबे सुमयें, एक बरें जेवण म्हाका तयार केलें. हांव जेवणाक बसलो. जेवणाचे खूब जिन्नस आसले ते पळोवन हांव म्हज्या पुता तोबेसाक म्हणलें, वच म्हज्या पुता आनी आमच्या भावा मदल्या आजून सर्वेस्पराक विस्वाशी रावलेल्या एका गोरिबाक आपोवन हाड. हांव तुका हांगाच रावता. आमच्या भावा मदें एका गोरिबाक सोदूंक तोबियास गेलो आनी परतो येवन ताणें म्हणलें, बापा, हांवें जबाब दिलो, कितें जालें पुता? तोबितान सांगलें, बापा, आमच्या लोकाच्या एका पुताक जिवेशी मारला आनी नाक्यार उडयला. तो आजून थंय आसा. जेवण चाकूंक पर्यान नासतना हांव सुडसुडीत उठून गेलो आनी त्या मनशाचे मोडे बाजारांतले काडले आनी म्हज्या एका कुडान घालें आनी दीस दारीर पडो पर्यान थंय तें दवरलें. परतो आयलो आनी म्हजे हात धुवन दुकानी जेवलो. तेन्ना बेतेला विशीं आमोस प्रवादी उलयला त्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. तुमच्यो परबो सोंपून तुमचेर येतोलें दूख, सगल्या गिता गायनाचे सुवातेर आसतलो विलाप. आनी हांव रडलो. दीस पडटोच हांव गेलो आनी एक फोण काडून हांवें ताका थंय पुरलो. मस्कऱ्यो करून म्हज्या शेजाऱ्यांनी म्हणलें, पळयात, तो कोणाकूच भियेना. असलेच कोरणेक लागून आदीं ताका मारूंक सोदताले. फाटले फावटी ताका पळून वेचें पडलें, पूण पळयात, तो नव्यान हांगा मेल्ल्यांक पुरता. देवाचें उतर हे. देवाची बोड उरता. आमचो जबाब. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणया, जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोसान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशाची संसद सुदो. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्काय, ताचे प्रमाणीकपण सासणांक तोखतले. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवालो, दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदीच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो निते खाली. जबाब. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावयात. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं विस्वाशी गोवाय
मेल्ल्यांतलो मालगडो दया माया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. Sorbes forax oizo, sorbes forax oizo, sorbes forax oizo, sorbes forax oizo. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. ओरुंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवें आसलो आनी सोबद देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवें आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो जुवाड. उजवाड काळोखान पोरजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटांपूक ना. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोबद जावन आसलो. तो संवसारान येतालो. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजीन ताका मानून घेतलो ना. पूण देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांव हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वोंडावणेन न्हय, मनशाचे खोशेनूय न्हय, पूण देवान जल्मिला. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. इश्टानो, आयज आमी ह्या पयल्या त्रेजेनान वांटो घेता आसतना आमच्या मुखार हो विशय मांडलेलो आसा. देव एक कुटुंब आनी ह्या कुटुंबाची आमी वांगडी. आतां जरी तर आमी कुटुंबाचेर नदर घालतात जाल्यार पयलेच कित्याक आमी देव कुटुंबाचेर नदर घालतात काय हे विशयाक कितें तरी हेतू आसतलो, पर्पज आसतलो. आनी ते पासत ही म्हाका काणी चौगडा आसायलो. ही काणी जायत्या जाणांनी आयकल्या. कॉमन ती एका मनशाकूय एक दीस घोणयेचें तांतें मेळ्ळें, इगल्स एग, आनी ताणें काडलें आनी तें आपले कोंबयांच्या तांतयां सांगाता थंयसर दवरलें. ही तांतीं फुडलीं हॅच जालीं आनी पिलां आयलीं. घोण आनी कोंबयेचीं पिलां सांगाता वाडलीं. जावं तीं जमीन उसपून जमनींतले किडे जीव खावन पोट भरतालीं. एक दीस अंत्रोडार घोण झोंपयो उडटाली आनी ह्या घोणयेच्या पिलान हे व्हडल्या सवण्याक पडयलें आनी कोंबयांच्या पिलां लागीं विचारलें, हें इतलें व्हडलें सवणें जें अंत्रोडार उबता तें कोण? कितलें सोबीत तें दिसता, कितलें वरिश्ट तें. आनी तेन्ना कोंबयेच्या पिलांकूय हे घोणयेच्या पिलाक सांगलें, पडे तें सगल्या सवण्याची राणी, ताका गोण म्हणटात आनी ताणें फकत वयरूच उडोवंक जाय. आमी कोंबयो आमी फक्त जमीन उसपून तांदून आसा ते किडे आनी जीव खावपाचे. आनी परतें हेंच घोणयेचें पिलकूय परतें जमीन उस्तूंक लागलें आनी थंयसरले किडे आनी जीव खावंक लागलें. एक काणयेन कितें जालें काय, कितें चुकलें काय, हेंवूय बी घोणयेचें पील आसलें. घोणयेक उपता ती पडयलें, पूण आपूण घोण म्हूण ओळखून घेवंक हें घोणयेचें पील विसरलें आनी जमनीकूच तोंड दाखोवन उरलें. जरी तर आयज आमी दोर एकली एक कुटुंबान आसात, कुटुंबान जल्मल्यान जाल्यार एकूच कारणाक लागून आमी त्या देव कुटुंबाचेर नदर मारूंक आनी आमचे दोर एकल्याच्या कुटुंबाचें आपोणें ओळखून घेवंक आमकां जरी तर आमच्या कुटुंबाक देवान रोचल्यान जाल्यार त्याच देव कुटुंबाचो रूपकार जावन टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दीस ट्रायन गॉड. कित्याक आमचें कुटुंब पयले सुवातेर आमचें कुटुंब
जाल्यात जल्मांत आयल्यात जाल्यार त्याच देवाक लागून. आनी हें कोण सांगता आमकां? देवाचेंच उतर सांगता. एफेसकारांक बरोवन बागेवन पावलो सांगता पृथ्वीर सगळे जे कुटुंब आसात तांचो ओरोम सुरवात म्हणटात ती सुर्गीचो बाप. हे आमकां बागेवन पावलो सांगता एफेसकारांक बरोवन 3 आवेस्वरान 4 वोडी. आमचे कुटुंबाची सुरवात आमचे कुटुंब जल्माक आयल्यात जाल्यार त्या देव कुटुंबाक लागून देवाक लागून. आनी हो देव कुटुंब कोण काय? जाची खाल आमी परोप समोर उमल्या पवित्र त्रित्वी. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा. ही पवित्र त्रित्वी एक पयलो कुटुंब. आनी हो कुटुंब कसलो आसलो काय? जरी तर आमी आमचे कुटुंब त्या कुटुंबा सारकें करतले जाल्यार हो कुटुंब देव कुटुंब कसलो आसलो तो आमी ओळखून घेवंक जाय. कशे भाशेन ते जियेताले, कोण आसात थंयसर. हे पवित्र त्रित्वीचो कुटुंब कसलो काय आयज आमकां हे शुभ वर्तमान सांगता. जुआंव शुभ वर्तमानकार सांगता हांगासर सोबत देवा सोवी आसलो म्हणल्यार हे तेगूय जोण सांगाता जियेताले. जोणाचो एकवट आसलो, कम्युनियन ऑफ पर्सन. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा सुरवातेक तावन ते एक कुटुंब कसो. आनीक हांगासर आमकां दिसती पडटा हेच ते एके भाशेन सोबत देवा सोवी आसलो, देव बापा सोवी आसलो. तांचे उद्देशी सगळे रचोन आयले. जरी तर आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत वचत पयल्या पुस्तकांत थंयसर पयल्या आवेस्वरांत 6 वळीन मेळटा हेच ते तेगूय जोण हाजीर आसले रोचता तेन्ना, संवसार स्वर्ग रोचता तेन्ना. आनी त्या पासत ती वड आमकां म्हणटा आमी आमच्या सारक्याचो करुया. तेगूय जोण थंयसर आसले. प्लुरल प्रनाउन यूज केला, आमच्या सारक्याचो रोचया. कित्याक हो जो कुटुंब एक आसलो आतां तो मोगांक सगळे रोचता. आनी त्याच पासत आमचे दोर एकल्याचे कुटुंबूय त्याच देवान रोचल्यात. होच तो देव जाणें रोचला तेगूय जोण सांगाता रोचणेचे सुरवातेक रोचला सगळे तांणी आमचे कुटुंब रोचले. आनी हांगासर आमकां मेळटा जे ह्या त्रित्वेन संवसार स्वर्ग रोचला, आमचे कुटुंब रोचला, तांचे भितर उजवाड आसा, जिवीत आसा. उजवाडान भरलेलो हो कुटुंब, जिवितान भरलेलें मरण ना थंयसर, काळोख ना थंयसर. वेगवेगळे कार्य आसाय तिगाय जाणांक, पूण एकचारान एकवटान जियेतात. कित्याक मोग तांकां एक दवरता, मोग तांकां आदार दिता एकामेकाक सोजमूंक. आनी त्या पासत हांगासर शेवटाक येशू वर्तमानांत आमकां मेळटा सोबत मनीस जालो. देवाचें उतर आतां मनीस जाता. आनी थंयसरूय बी आमकां हीच पवित्र त्रित्वी होच देव कुटुंब दिसती पडटा. जेन्ना लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटलें थंयसर गाब्रिएल दूत देवाचो संदेश, बरो संदेश घेवन येता, देव बापाचो संदेश घेवन येता की आंकवार मारिया होच सोबत तिच्या कुसव्यांत रचोन येतलो, इनकार्नेशन जातलो, मनीस जातलो म्हणून देव बाप, देव पूत कोणा उद्देशी? पवित्र आत्म्या उद्देशी. पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमकां थंयसर पवित्र त्रित्वी दिसून येता, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. तर हो कुटुंब एकवटान जियेतलो कुटुंब, मोगान जियेतलो कुटुंब, एकामेकाक सजमोन जियेतलो कुटुंब. आनी त्याच पासत हो कुटुंब दर एक कुटुंबाक देख आनी दर एक कुटुंब, आमचे कुटुंब, त्या कुटुंबाचे नदर मारून ताच्या सारक्याचे करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी आमकां उदाहरणां आसात असले देव कुटुंबा सारके जायते जाणांचे कुटुंब जाले. आयचे पयले वाचप आमकां पयली देख दिता तोबिताचो कुटुंब. थंयसर आमकां तोबिताच्या कुटुंबाची खबर मेळटा. हे तोबिताचें पुस्तक तोबिताचें वर्णन करता, तोबिताचे कुटुंबाची खबर सांगता. आनी हो कुटुंब कसलो आसलो तेंवूय सांगता. तोबीत शेगुणान भरलेलो मनीस, दुसऱ्याच्या आदाराक पावप, दोयाड कुन्य करप, जावं कोण मेला जाल्यार ताका मातयेक लावप, दोयाड कुन्नी, कोण भुकेन आसा ताका जेवण दिवप, हेंच हांगासर आयज दिसती पडटा. ह्या पास्कांचे एके भाशेन 50व्या दिसाचे परबेक ती सगलो कुटुंब एकठांय जाल्लो आसतना एके भाशेन पयले सुवातेर एक वोट दाखयता
तो आपल्या पुताक सांगता बाबा हें जेवण सगळें केलां कोणाकूय तें जेवण घेवन वच भायर कोण दुर्बळ आसा कोणाक भूक लागल्या वळवळटा तांकां दी काय बरी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोललो आपल्या पुताकूय शिकयता देव कुटुंबा सारको उपकार जावंक शिकयता आनी जेन्ना ताचो पूत वेता थंयसर भायर ताका आपणाचेच म्हणल्यार जुदेवांतलो कोण मेला तो ताका कोट्टा आनी परत येवन बापायक सांगता बापाय पळय कोण तरी आमचो भाव मेला ताका आमी आधार दिवंक जाय आनी तो बीत आपलें जेवण सोडटा आनी वेता ताका घेवन येता आनी उपरांत मातयेक लायता आपुणूय दोयाळ कोन्नी करता आनी आपल्या भुरग्यांकूय शिकयता आपल्या कुटुंबाक त्या देव कुटुंबाचो उपकार जावंक तो आधार दिता आनी तेच भाशेन आयज आमी पळयता जाची आमी त्रेजेना सुरू केल्यान बागीवंत आंतोनीचो ताचोय कुटुंब कात्रेन सांगोंक जाता एक भोक्तिवंत आनी देव कुटुंबाचो उपकार जालो बागीवंत आंतोनीचें सारकें नांव फेर्नांदो मार्तीन दे बुलूज आनी ताची आवय आनी बापूय आस्तीक घोराण्यांतलो व्हडल्या घोराण्यांतलो तो ताचो बापायचें नांव विशिन मार्तीन आनी ताची आवयचें नांव तेरेजा पायज तावेरा जरी तर आस्तीक घोराण्यांतलो जायत पूण ह्या घोराण्यांत शेगूणूय आस्तीक आसले व्हडले आसले भुरग्यांक भोक्तीन ताणें वाडयल्ले बागीवंत आंतोनीक एक भाव आसलो पेद्रू जो उपरांत आपल्या जिवितान वावर करून आस्तीक जालो तोवूय व्हडलो जालो आनी ताचे लागीं जायतीं घरां आसलीं पूण हींच घरां ताणें केन्ना जे पाद्री जाणटे जाता तांकां दिलीं तांचो सांबाळ करून दोयाड कोन्नी तेच भाशेन ताची एक भयण आसली मारिया ती उपरांत माद्री जावंक गेली आनी दुसरी भयण आसली फेलिसियाना ती जरी तर काजा जाली आनी अशें म्हणटात जेन्ना तिचो पूत मेलोकूय बागीवंत आंतोनीन तिच्या पुताक 9 विजमितांनी जिवोवन केलो जरी तर ह्या कुटुंबाचें नदर मारीत हो कुटुंब देव बिरान तिचो शेगुणांनी भरलेलो दिसती पडटा जंयसर 2 आपोवणी मेळ्ळी बागीवंत आंतोन पाद्री जालो आनी ताची भयण माद्री आनी ताचो भाव दोयाळ कोन्यो कोत्तालो आस्तीक जावं पूण शेगुणांनी आस्तीक आसली देव कुटुंबाचो उपकार जावंक पावलो बागीवंत आंतोनीचो कुटुंब आनी तेंच करूंक आयज आमकां दोर एकल्याक आपयला हो जरी तर आमी विशय नियाळटात एकूच कारणान पयले सुवातेर ओळखून घेवं आमचें कुटुंब त्याच देवान रचल्यात तो सुरवात आमच्या कुटुंबाची आनी त्या पासत देव आसूंक गरजेचो आमच्या कुटुंबान आनी दुसरे सुवातेर आमचें कुटुंब कांयचें काय करप न्ही आमचें कुटुंब त्या कुटुंबा सारकें करप देव कुटुंबा सारकें करप त्या पासत पयले सुवातेर दोर एकल्यान नियाळ करची गरज आयज म्हजो कुटुंब देव कुटुंबा सारको जाता काय शेगुणांनी बोल्लोलो मोगान समजिकायेन बोल्लोलो आयज म्हजो कुटुंब म्हज्यान कात्रेन म्हणोंक जाता बाबा म्हजो कुटुंब देव कुटुंबा सारको शेगुणांनी बोल्ला म्हणून आयज एक पावटी भयण आपल्याच भाव भयणा कडेन झगडटा कित्याक लागून झगडटा एकवटान जेवंक न्ही पूण प्रॉपर्टींक लागून हाका ताका लागून आयज भुरगीं आवय बापाय लागीं झगडटात कित्याक लागून मोगाक लागून न्हय एकवटाक लागून न्हय पूण वस्तूंक लागून म्हज्यान म्हणोंक येता काय म्हजो कुटुंब त्या देव कुटुंबा सारको जो एकवटान वेगवेगळे जायत जे भाशेन देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो आसा वेगवेगळे तरी आसतना थंयसर एकवट आसा काय आवय बापूय कशी भुरग्यांक जे भाशेन तोबितान आपल्या भुरग्यांक शेगुणांनी वाडयले देव कुटुंबा सारकें करून हांव म्हज्या भुरग्यांक ती बरी देख दिता काय वो हांव सांगता आरे शेजाऱ्यांगे उडय हें उडय तांगे तें उडय ती आमची दुस्मान हांव म्हज्याच भुरग्यांक वायट दिता काय देख दिता काय तांचे लागीं उलय नाका तांकां हें कर तांच्या घरांत तें कर भाटांत हें उडय म्हणून हांव म्हज्या कुटुंबाक देव कुटुंबा सारको करता काय कात्रेन म्हणोंक जाता काय म्हजो कुटुंब देवाच्या कुटुंबा सारको जाता म्हणून आयज नियाळ करची गरज पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर म्हज्या कुटुंबाचो मोदेल कोण काय आयज तोच पवित्रित्वी मोदेल काय होली ट्रिनिटी मॉडेल काय म्हज्या कुटुंबाची नाजारेतचो पवित्र कुटुंब जेजू मारी जुजे हो कुटुंब म्हज्या कुटुंबाचो मोदेल काय तांचेर नदर घालून हांव म्हजो कुटुंब मुखार व्हरता काय ओ म्हजो कुटुंब आयज सेलिब्रिटीचो कुटुंब जाला काय जे सेलिब्रिटीचे आयज रियलिटी शो टीव्हीचेर येतात तांकां पळोवन हांव म्हजो कुटुंब करूंक सोदतां ही वसलें केन्नाच काजार म्हणपाचें चल म्हजोय कुटुंब हांव तसलोच कोत्ता भुरग्यांक कशेय भाशेन वाडोवपाचें तो म्हजो मोदेल जाला काय तांकां पळोवन हांव म्हजो कुटुंब मुखार व्हरतां तांच्या कुटुंबा सारको उपकार करता काय हांव म्हजो कुटुंब हांव देव कुटुंबा सारको उपकार करतां
नाजारेच्या पवित्र कुटुंबा सारको उपकार करता आयज न्ही आड करची गरज. आनी तिसरे सुवातेर आय नीड टू एप्रिशिएट माय फॅमिली. कसलेय घरांतलो हांव येवं, शेणांतल्या घरांतलो ओ माबलाच्या घरांतलो, जावं ते आस्ती घरांतलो ओ दुर्बळ घरांतलो, म्हजे लागीं म्हज्या कुटुंबा लागीं आसा जायत. कोणाचो कुटुंब परफेक्ट ना. हें आस्तीक दुर्बळ हें गरजेचें न्ही. जें कितें देवान दिलां, गोडी म्हज्याच कुटुंबांत जायत्यो फुटी आसात आसतल्यो, जायतीं झगडीं जातात आसतलीं, पूण गरजेचें तें म्हणल्यार हांव म्हज्या कुटुंबाचो सदस्य कसो, वांगडी कसो, हांव म्हजो कुटुंब देव कुटुंबा सारको उपकार करूंक वावरता काय, हें गरजेचें. आनी तेंच करूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. आमचें कुटुंब देव सारको, देव कुटुंबाच्या उपकारा सारको करूंक आनी आमी सगळीं ह्याच कुटुंबाची वांगडी म्हूण ओळखून घेवंक. त्या पासून आमी एक फामील कशी हांगासर आयल्यान, कित्याक आमी देव कुटुंबाचे वांगडी, आमी एक फामील जातात. आनी जेजू होच आमचे फामिलीचो मस्तक ह्या आल्ताराचेर येतलो, ताचे लागीं आमकां कृपा मागूया. आमचें कुटुंब एक दीस ह्याच देव कुटुंबाचे उपकार जावन. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती कुटुंबाची तत्वां शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आम्हा समेस्तांनी आमच्या कुटुंबांनी देवाची आज्ञा प्रमाणे जिवंक, ताची खुशी उंचल्या पावड्यार दवरून आमचे गोराबे ताच्याच मोगान वाडोवंक आमकां ताचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आयच्या त्रेजेनाच्या पयल्या दिसा आपले इतिहासां भेटयतल्या सावियर रॉड्रिगीस हाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण बागेवन तातोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. दोळ बापा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C33 पेज 42. C33 पेज 42. Sorves por
सगळीं आमी उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागेवन आंदोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयले. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काडीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सूर काळे आनी सर्वताय जो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या मनशांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सुडवणेचो फूड आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर. देखून सगळ्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. उंचोर्गी तुका सोय सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलीच कुशीन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेया. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. सगळीं उबी रावया. भावार्थाचो घोट पोर गोठूया. सोप्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन मन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी येत्रेकता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओडोन सुरवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिघा प्रिती मोगान वाडन पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात कोण पिणेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिविताचो सांगाती सोदतात दूर एका कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागेवन दोर मुद्दा बागेवन दांतून बागेवन बोनिफास आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी धरून म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज्य आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां आनी आमी आमचे इचकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बादशाह मदत आनी आमकां काळीक करून दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां जिवदार काकलुटीन सोर पातकां लिसुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भारताची दिसका आमची कशे प्रमाणे तिका शांती आनी तिका एकवटान सम जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगलीं उबी रावतले उपरांत आमी बसून दिमेर रावन ओ मागण्यांन वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गायन घेवया D6 पेज 49 D6 पेज 49 Korat moge kamekaco
प्रार्थुया. मोगाळ आनी विस्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोळान बागेवन आंदोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलाय ते आमचे पवित्रतायेचे काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूंच सोपून पावय. हांव मागता जबुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. कोणाक तर मिसां दिवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा थंय तुमी वचून दिवचें. तुमकां सांगता ते भाशेन 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान आसतलें आनी 4 व्हिलर्स आमच्या पार्किंग लॉट आसा थंय जातलें. आमचे कोंफरात भाव तुमकां सांगता तें तुमी आयकुचें. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक कोण घेवन येता तांणी आपलें मोटर शिमितेरी वाटेन कॉरिडोर आसा थंय थांबोवचें आनी थंय जाणट्यांक वो पिडेस्तांक देंवोवचें कित्याक थंय पावंड येनात पूण एक रॅम्प आसा त्या पासत तांकां सोंपें जातलें. मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो. तुमी धार्मीक वस्तू थंयसर घेवंक येता. आमचे ओस्तोऱ्यांचें सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. ती आपणें रांदलोलें नोस्तो आनी खावपाच्यो वस्तू घेवन आसतल्यो आमच्या बँड स्टँडार. तांकां वस्तू घेवन तुमी आदार दिवं येता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तास शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. बागेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागेवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागेवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. बिठूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी चोर बोंती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच वाडूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागेवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजोक ठेवू आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओचुऱ्यांच्या बागेवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय म्हूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक घालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जे सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती खोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. U25 पेज 243.